पावाच्या वाडट्या दराक लागून सामान्य मनशाच्या बोल्साक आतां फटको बसपाचो आसा। 30 ग्राम वजनाचो पाव 3 रुपया तर 50 ते 55 ग्राम वजनाच्या पावाची किंमत 5 रुपया 1 जुलय सावन लागू करतले अशें हालींच अखिल गोंय बेकर्स अँड कन्फेक्शनर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष पीटर फेर्नांडीस हांणी सांगिल्लें। वाडटे म्हारगायेक लागून पाव बेकर्सवाल्यांक परवडनात। गोंयकार बेकर्स ह्या वेवसाया कडेन फाट करतात। तशेंच सरकारा कडल्यान पाववाल्यांक कसलोच आदार मेळना। पावाचो वेवसाय धोक्यांत आयला ताका लागून दरवाडीचो निर्णय घेतला अशें बेकर्स असोसिएशनाचें म्हणणें आसा। परराज्यांतले बेकर्स वेवसायीक गोंयांत कमी किंमतीत पाव विक्री करतात ताचे खातीर स्थानीक वेवसाय अडचणीत आयल्यात। मात गोंयकार पदेरान तयार केल्लो आनी आरोग्याक हानिकारक नाशिल्ले पाव लोक घेनात अशी चिंताय पाववाल्यांनी उक्तायल्ली। म्हण पावाचो दर वाडोवपाचो निर्णय पदेरांनी घेतिल्लो। राज्यांत शुक्रारा सावन हो निर्णय चालीक लावपाचे आशिल्ले। गोंयांत पाव तयार करपी 2 गटां मदीं पावाच्या दराक लागून मतभेद चालू आसा। मतभेदाक लागून अजून कांय वाठारांत हो दर चालीक लायिल्लो दिसना, जाल्यार कांय वाठारांत बेकरी मालकांनी हो दर चालीक लायला। पूण हॉटेलांनी 50 ग्रामाचो पाव हॉटेल मालक पदेरा कडसून 5 रुपयांनी घेतात आनी 6 रुपयांनी विकता। पूण हो 6 रुपयांनी विकपी पाव सामान्य मनशाक परवडपाचो ना। पावाचें मोल वाडलां पूण ग्राम वाडिल्लो दिसना। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।